हांगा पळयता की मिरसांग्यो सगळ्यो ताका चुरडा आनी मुरडा म्हणटा तो हो डिजीज लागलेलो आसा. इंग्लिशीन ताका लीफ कर्ल म्हणटा. तुमी पळयल्यार तेजी पानां न्हू अशी परती जाता आनी आवळोन येता सगळी तेगेली पानां. हेका हो व्हायरल डिजीज, हेका कंट्रोल मेजर असो ना, पूण तरी पूण हो जाता ती शक्यतो आमी कमी करूंक शकता. आमी आयज हांगा ट्रायकोडर्मा पावडर हाडलेलो आसा, शेतकाऱ्यांक दिल्लो आसा तो पावडर, आनी तेंच्यांनी तो उदकान मिक्स करूनय मारल्यार जाता, नाजाल्यार आमचें सुकें शेण आसता, सुकें शेणान मिक्स करपाचो आनी पावडर सारको तेंच्या मुळांक घालपाचो आनी 10 ते 15 दिसाच्या भितर परत एकदां घालपाचो. समज हे निवळना हितून जाल्यार आमी तेंकां नीम ऑयल आसा तिवूय तेंचे कडेन आसा अवेलेबल, ती तेंच्यांनी 5 ml 1 लिटर उदकान घालून फवारणी करपाचे. जर 10 लिटराचें उदक तेंच्यांनी केलें जाल्यार एक 50 ml सुमार तेंच्यांनी घालपाचें आनी एक 7 दिसांनी स्प्रे घेवपाचो. हें बी शेतकाऱ्याक सांगलेलें आसा हांगा. परत हितून जर निवळना जाल्यार लास्ट म्हणटा तो कंट्रोल कॅमिकल मेजर यूज करपाचे. कॅमिकल इन्सेक्टिसायड लेमडा म्हणून एक वखद मेळटा, बागायतदारान मेळटा, नाजाल्यार जुवारी एग्रो जंक्शनान मेळटा. तेंच्यांनी तांकां सांगलां थंय वचून तें हाडा आनी तें वखद स्प्रे करा. परत तें स्प्रे करतना 1 ते 2 ml 1 लिटर उदकान घालपाचें आनी स्प्रे करपाचो. आतां स्प्रे करतना जाल्यार वखद घालता आसतना सकाळीं 10च्या पयलीं घालपाचें, वताच्या कडकड्यार घालपाचें ना आनी 4-4:30च्या उपरांत एकदां तेंच्यांनी तें वखद मारल्यार जाता. आयज आमी मया हांगा पळयलां की एक 2-4 फार्मरांच्या शेतार हो चुरडा मुरडा जाल्लेलो आसा डिजीज. हो तो कंट्रोल करपाक हेका हो एकूच उपाय आसा. तो व्हायरल आसल्या कारणान तो असो कंट्रोलान नियंत्रणान येवपाक मुश्कील आसा, पूण हळू आमी प्रयत्न करुया की हो जाता तितको कंट्रोल करुया. आनी लास्ट हेजेर उपाय म्हणल्यार गायचें जें गोमूत्र आसा पळय तें सगळ्यान बेस्ट. गायचें गोमूत्र मूत घेवपाचें, 1 लिटर उदकान तितून 10 लिटर तें उदक घालपाचें, डायल्यूट करपाचें आनी सकाळचो आनी सांजचो असो फवारणी मारपाची. आमचे मिरसांगेचे करपण वचोंक लागले, टेन्शनान आसले आमी. तेन्ना एग्रीकल्चरचे येयले आनी आमकां तेंच्यांनी वखदां दिली आनी आतां पळया ती मारल्या उपरांत कशें कितें जाता तें, आनी 15 दिसांनी परत दुसरी फवारणी करली. म्हणजे तेन्ना तांकां धन्यवाद. पण कितें वखदां दिलो तेंच्यांनी? ती पावडर दिली. आनी कशें कितें मारप बी तें सांगलां तेंच्यांनी, शेणान घालून नाल्यार फवार कर. ओके. बरें, आतां तशेंच आहा न्हू मिरसांगो? हय तशेंच आहा. आतां पळय आतां मारता काही कितें जाता तें. मया गांवासान उलयता. मया गांवान हांव शेतान म्हाज्या रोंपे लायता. आतां 20 वर्सां जालीं आमी रोंपे लायता. तरी सुद्दां केन्नाच अशें जावंक नासलें की अंदू आमच्या रोंप्यांक असो सामकी पानां सामकी करपोन वयता आनी रोंपां आडवो पडटा आनी मरता. तेका लागून आयज एग्रीकल्चरासून आमचे मनशां पळोवंक येयल्लीं आहा. तेंच्यांनी आमकां वखदां दिल्लीं, ती कशी कितें वापरपाची कितें तें सगळें सांगलेलें आहा तेंच्यांनी.